वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आसा तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. बरे हाय म्हणना यो सगळे हाय म्हण. हाय गाइस, वेलकम टू माय YouTube चॅनल. ओके चल बस. टीव्ही पळयत वाज येता काय ताका मी यूट्यूब लावून दिला पळय म्हटलें. म्हणजे हांव ताका अशें सद्दी अशें यूट्यूब बी लावून दिना. खूब दीस जाले पळयता हांव पावलो पळोवनी म्हटलें मातशें वाजयता गाराडे. ओके सो म्हाजे थंबनेल पळोवन तुमकां कळ्ळें आसतलें फाटीं हांवें फोटोशूट केल्लें मॅटर्निटी फोटोशूट. सो तेजे न्ही फोटोज बीन आयिल्ले आसा. सो चिंतलें की तुमकां हांव शेअर करया. ऑलरेडी न्ही हांवें थोडेशे न्ही फोटोज न्ही इंस्टाग्रामार न्ही हांवें घातलेले. सो म्हटलें तुमकांय दाखोवया म्हटलें. खूब बरो येयला फोटोज, खूब आवडले आमकां. सो एक घालया म्हटलें विडियोज कित्याक ते उरतले एक यूट्यूबार ताका लागून. सो आयज तो म्हणजे अशें आयज व्लॉग बीन कांय ना, जस्ट तुमकां ते एक फोटो शेअर करता हांव. पळयात आनी खंयचे फोटो तुमकां आवडले ते म्हाका सांगात. ओके सो नेक्स्ट आनी एक टॉपीक आसा. काल हांवें तुमकां सांगलेलें न्ही कालच्या व्लॉगान म्हणजे डिलिव्हरी डेट फिक्स जाला म्हणून. म्हाका खुबशे इंस्टाग्रामार न्ही मेसेज बी येताले म्हणजे तुका डेट कशें तुवें फिक्स केलें, म्हणजे तुका पेन बीन जावंक ना. म्हणजे पेन बीन जाले तेन्ना वयतात न्ही, इफ लेबर पेन जावं नाजाल्यार ब्लिडींग जाता केन्ना नाजाल्यार वॉटर ब्रेक जाता. सो म्हाजें सिच्युएशन कशें आसा तुमकां हांवें ऑलरेडी सांगलेलें की म्हाजें हें सिझेरियन जातलें म्हणून. कित्याक रितीवा टायमार सिझेरियन जाल्लेलें केदारा कडेन. आनी आतां म्हजो डॉक्टर आसा तो दुसरो आसा डॉक्टर अमोल JMG हॉस्पिटल. ओके सो डॉक्टर आमकां पयलींच म्हटलेलें फर्स्ट प्रेग्नन्सी डिलिव्हरी हांवें करूंक ना म्हणून पावलो अमोल तिलवे की आपल्याक खबर ना तुजें कशें सिझेरियन जालां बी आपल्याक कांयच खबर ना. सो आपूण रिस्क घेयना. पण थोडे म्हाका तुमी कमेंट केल्लेले फर्स्ट सिझेरियन जालें जाल्यार सेकेंड नॉर्मल जाता. पण डॉक्टर म्हणपालो आपूण रिस्क घेना म्हणपालो. सो जशें डॉक्टर म्हणटा तशें आमकां आयकूंक जाय न्ही हयका न्ही. सो ताका लागून हांव पयर गेल्लें डॉक्टरा कडेन सोनोग्राफी केलें तेणें. म्हणजे म्हाका भायर बरोवन दिल्लेलें म्हणजे एक्झॅक्ट पळोवपाक बेबीची वेट कितलें आसा भितर फ्लुइड कितलें आसा. आनी ताका लागून डॉक्टरान म्हाका भायर बरोवन दिल्लें म्हणजे सारकें बेबीची वेट बीन चॅक तितून कळटा म्हणून. सो त्या सोनोग्राफीन बेबीची वेट न्ही खूब चड आसा रितिका पेक्षा न्ही. आतांचे बेबी न्ही वेट आहा पळय अशी चड आहा. सो कितले आहा ते तुमकां मागीर सांगतलें. एकदां डिलिव्हरी जाली की एक ब्लॉग करतलें हांव मागीर सांगता तुमकां. वेट चड आसा आनी मेन आनी फ्लुइडूय न्ही भितर खूब चड आसा म्हणजे बरें आसा कांय अशें प्रॉब्लेम बी ना. सो डॉक्टर म्हणपा लागलो फाल्यां सपोज तुका पेन जालें लेबर पेन जालें किंवा वॉटर ब्रेक जालें किंवा ब्लिडींग जालें कितें जावं तुजें नॉर्मल जावचेंच ना म्हणपा लागलो. तुका सिझेरियन करतले आमी. सो आनी सो तुमी चड वेळ रावूं नाकात. 38 वीक्स जाल्लेले आसा कंप्लीट कळ्ळें न्ही. 38 वीक्स जाल्लेले आसा म्हणजे फूल अशें रेडी आहा बेबी आतां बॉर्न जावपाक. सो मागीर डॉक्टर म्हणपा लागलो इफ तूं रावलें पेन जायसर तुका रातचें बीन तुका पेन जावं शकता मागीर तुका इमर्जन्सी मागीर सिझेरियन करचें पडटलें. सो डॉक्टर म्हणपा लागलो तुमी आपूण तुमकां डेट दिता किंवा तुमी डेट चूज करात त्या दिसा आमी सिझेरियन करया. सो आमी मागीर डेट चूज केलें. डॉक्टर म्हणपा लागलो करया म्हणपा लागलो. डॉक्टर कशें म्हणटा पळय तशें आमकां आयकूंक जाय न्ही. सो ताका लागून अशें डॉक्टरान सांगलें की एक डेट पळयात आनी आमी त्या दिसा सिझेरियन करया म्हणून. सो अशें आसा ताका लागून आमी आतां म्हाका पेन जायसर ब्लिडींग जायसर हांव रावचें ना. सो आनी 2-3 दिसांनी हांव वयतलें हॉस्पिटलान एडमीट जातलें. ओके सो तेंच तुमकां सांगया म्हटलें की म्हाका विचारतालें पेन जायसर रावूंक जाय आसलेलें. पण म्हाजें नॉर्मल बी जाल्यार हांव रावपाचें इफ नॉर्मल बी आसल्यार. तें नॉर्मल ना न्ही सो ताका लागून. सो हें एक डावट आसलेलें म्हणटा तो डावट क्लियर करया. सो रितीको टायमार कितें जालेलें रितीको टायमार न्ही म्हाका वॉटर ब्रेक जाल्लेलें आनी सगळें उदक गेल्लेलें सुकलेलें. सो ताका लागून म्हाजें नॉर्मल जावंक ना सिझेरियन करचें पडलें कित्याक वॉटर ब्रेक जालें न्ही चड प्रमाणांत तें उदक गेलें. सो ताका लागून. सो दीस टायम हांवें इतलें उदक पिलां तुमकां सांगू. सो डॉक्टर म्हणपा लागलो म्हणजे पयर आमी गेल्लीं पळय अल्ट्रासावंड करपाक सोनोग्राफी करपाक डॉक्टर म्हणपा लागलो उदक भरपूर आसा खंय कांय भंय ना अशें. सो जस्ट थोडे दीस उरला मागीर तुमकां येतलेच गूड न्यूज. हेज्या नंतर हांव आनी एक व्लॉग करतलें. ओके तो लास्ट आसतलो म्हाजो व्लॉग. ओके आनी हो व्हिडिओ जो आहा पळय आतां करता पळय हांव ते आयजूच घालतलें हांव. ओके म्हाका तुमकां ते एक फोटोज बी मातशे शेअर करूंक जाय आसलेले. ओके आनी म्हाका बी न्ही अशें आतां म्हणजे कितें सांगू तुमकां बिकॉज वेट लागून बेबीचे वेट लागून म्हाकाय अशें दिसता की अशें भल्लें कशें दिसता पोट कळ्ळें तुमकां न्ही. आतां 2 दीस जालीं हांवें कांयच अशें जेवपाक बी वचना खावंक वचना कांयच अशें भल्लें जाता म्हाका आनी मागीर म्हाका आनी खूब त्रास जाता. सो ताका लागून. सो जातलें आनी जस्ट 1-2 दीस उरला मागीर जालें ताचें. ओके सो मॅटर्निटी फोटोशूट हांव फोटोज घालता पळयात तुमी.
तुमचे ब्लेसिंग आसात. ओके, सो बेगीनच तुमकां गूड न्यूज शेअर करतले. कितें आहा तें पळोवया, बॉय ऑर गर्ल कितें जावं, बरे भशेन एक डिलिव्हरी जालें जाल्यार हांव सुटलें वयता न्ही. बड्डे आनी एनिवर्सरी बीन आसा तांकां विश करता. सो एक बड्डे न्ही म्हाजेसून उरलें, सो म्हाका ताका विश करूंकूच जाय. 3 तारखेर ताजे बड्डे जालेले, सो ताका विश करता हांव. बिलेटेड हॅपी बड्डे फिलिपेन सिक्वेरा. विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवान तुजें हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बड्डे फिलिपेन सिक्वेरा. सॉरी म्हणटा, चुकलें म्हाजे कडसून, उरलें तें विश करपाक, हांवें पळोवंकूच नासलेलें. ओके, सो आयज आसा बड्डे मारिया वाज. विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवान तुजें हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बड्डे मारिया वाज. आनी आयज आसा एक एनिवर्सरी, तांकां विश करता. सो नांव आसा राजश्री एंड बालचंद्र. विशिंग यू हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी. गॉड ब्लेस यू बोथ. सदां हॅपी रावात, हांव हें देवा कडेन मागता. ओके, तो वन्स अगेन हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी राजश्री एंड बालचंद्र. यो रे. Happy birthday and many blessings to you. May God make all this from happy birthday, happy anniversary. ओके, सो फोटोज पळयात तुमी आनी हांव हो ब्लॉग हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा, शेअर करा आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करा. तर मेळया नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय, टेक केअर.